Jesu apoika maka juga opat amunya Jesu apoika. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आता आमचं गीतान आम्ही गायलंय जेजू आपयता. कोण आपयता? कोण आपयता? जेजू आपयता. फादर बना नाही, फादर येवजून जेजू आपयता. कित्या जेजू आपयता आम्ही गीतान गायलंय. दुःखां आमची पुसता. कितलोसो लोक आम्ही आसा आमच्या कामाची सिक्युरिटी ना, कोणाची पगार मेळना, अजून थोड्यांक काम ना, एक इंटरव्यू गेल्यात आनी विजीट विजर आसात, जायते लोक केन्ना काम वयता. दुकानी आसात, गो बायलांमध्ये समान आसता, थोडे भुरगीं बरी नासता, पिडेर आसून दुकान आसा. जेजू आपयता, दुकान पुसता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. या संवसारांत असताना पिढे असताना दुकान पुसलेलो, या संवसारांत असताना त्या विधो स्त्री एकलो पूत मोर पडले. रड नाका बाये, रड नाका, हांव तुजे सांगात आसा, रड नाका. आणि तेची दुकान पुसून घेऊन तिच्या पुता जिवंत केलो जेजू ख्रिस्त आता आमच्या मुखार सक्रामेंता मुखार येता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. फादर बना रेती दिवची न्हू, जेजू क्रिस्तान दिवची. देखून हांव केन्ना रेती दिता आसतना सक्रामेंता जेजू हात दवरता आनी जेजू आमच्या काळजा कडेन उलयता. मोती न्हू, मोती जायते म्हाका बायबल बायपाट म्हाका आसा, चोर कोटेशन दिवंक शकता हांव. ऑल बायबल नाव आय नो बाय हार्ट. इफ आय एम नॉट चेंज, व्हॉट इज द थिंग, व्हॉट इज द पॉइंट, किती फायदो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कष्टां संपडतना, नश्टांनी अडसतना निराश नाका, धैर्यान ताका पळय. जेजू आपयता, जेजू आपयता. तुका म्हाका गोपांत आपल्या जेजू आपयता, जेजू आपयता गोपांत. काल एकलो म्हाका मेळ्ळो भाव, काल संगासरी, आनी हांव उलयलो ताचे कडेन आनी ताका हांवें गोपांत धरलें. तो आनीक वचून म्हणटा, ओ फादर आपणा पटलून धरलें. वाव, पयले पटी फर्स्ट टाइम एक फादर आपणाक पटलून धरचें ऑन द जॉय आसून तो म्हाका फादरान पटलून धरलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या जिवितांत फर्स्ट टाइम फादरान पटलून धरचें. तो सांगता फ्रेंड्सांक. आनी आज म्हाका एक लोक म्हणटा, फादर तुवें पटलून धरलें, ताका बोर तुजी कुशलकायेन, व्हड कुशलकायेन तो आसा. तर फादर पटलून धरता कुशालकाय आसलो. जेजून पटलून धरतना, जेजून पटलून धरतना तुमकां आनी म्हाका पटलून धरच्यात, गोपान घेवच्या, वेंगे घेवच्या. जेजू येता आमच्या मुखार. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. तरी रेतेर दिवची हांव न्हू, जेजू क्रिस्तान, जेजू क्रिस्त आमच्या मुखार येता. तर आता जेजू येवच्या आतां आमी मागया पवित्रत्म्याक. पवित्रत्म आमचे थंय येवंक जाय. पवित्रत्म येयलो त्या वेळार सगळें बदलता. आपोस्तल भिवूंक न्हय. जेजू ज्यूश मारल्या वरती ती विंडोज डोर्स बरो बंद करून भितर आसलेले आनी एक पवित्रत्म देवलो. आनी हो सांत पेद्रू 3 फावटी जेजू नेगार केलेलो. योर होय हांव जेजू क्रिस्ताचो पाटलावदा. Yes, I am the apostle of Jesus. धैर्यान पयले तूं जेजूचो शिश न्हू, तुका खंयी पडिल्लेशें जाता. म्हाका खंयी नो 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 हांव जेजू वळखना, जेजू वळखना, हांव नो नो जेजू वळखना. हा तितर सपूत घालून घेवन
आपणाचे सोपूत घालून नामुळो São Pedro एक पुरी पवित्र देवलो change Tiran Pentecost दिसा 100 लोकांमुखार एकच दिसा 3000 लोक ख्रिस्तान जातात praise the Lord 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 ही गोष्ट सुरुवात मार्तीर मुकारियन जेजू कती मोरोंग डोळे कुंकुन करताना कान कुडके करताना जीभ कुडकी कर तांका टॉर्चर दिन मारताना जेजू ख्रिस्ता पातयेता हय हांव पातयेता जेजू खातीर मरोंक तयार हांव मरोंक तयार असलो अनुभव तुमकां म्हाका जातलो दिस इज द एक्सपिरियन्स माय लॉर्ड माय गॉड ह्या रेटेर जातले आनी मागीर पवित्रत्मारे उबे रावया गीत गावया आमी पवित्रत्म्याचे ये पवित्रत्म्या खंयचे आमच्या भावा भयणीचे
Praise the Lord. Praise the Lord. सुरू करचे पहिले विचारतोय फाटला क्लिअर आहे का आता? क्लिअर? व्हेरी गुड. फास्ट आहे ना? इज इट नॉट फास्ट? नो नो. प्रेज द लॉर्ड. अवस्था कोमेस करचे पहिले तुम्ही सांगता खंयचे रीतीन तुम्ही मागणी करू जाय फोर्स ना कोणा की इम्पोजिशन प्रेज द लॉर्ड म्हणजे ना तुका म्हणून जाता म्हणून जायना तुझ्या काळजांत उलो मार काय बेजार ना तसे कोणा पाळयो हात वरून जायना हात कैद करना का हात जोडून घेऊन मागणी जाता हात जोडून मागणी कर काय बेजार ना हात वयर करचे म्हणा थाळी पडचे म्हणा तो ना तुमका दीस बेता बेता सांगतलो तो कोणी बेजार करना का तो हात वयर करता हात वयर करना म्हणजे मागणी समज आहे कोणा अयो ते ना ना यू फील फ्री. You see God's house, you are in God's place, feel free. According to your own, तुका कश बरं दिसता त्या भाशेन फ्री तू मागणी करचा. तुका खूप इम्पोजिशन ना काही ना पहिले उडा असतो. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. दुसरी आम्ही म्हणता कोण रे तेर दिता? Father Bonaventure. Father Bonaventure नु Father Bonaventure Jesu Christ दिता. हांव एक अस्कोत हातेर हांव एक वीक इन्स्ट्रुमेंट इन फ्रंट ऑफ यू तुमच्या मुखार एक अस्कोत हातेर आनी रेतेर कच्ची दिवची आमी सगळी हांगा सरे. इज नॉट वन हियर कोयराची इंटरसेसर ग्रुप तयार केलेली आनी सगळी आमी ऑल दोज हू पार्टिसिपेट आमी सगळी जावन आसा. तर तुमचे खातीर आणि म्हजे खातीर मागची जावन आसा. तर हांव तुमच्या मुखार हांव दिमयेर पडटा. तुम्ही सगळे तुमचे हात उजो हात मुखार हाडचो आनी म्हजे खातीर मागचे कित्याक वस्कोत हातेर हांगासर हांव आसा न्हय म्हजें उतर दिवं नॉट माय सेल्फ ग्लोरिफिकेशन म्हजीच माई मानू पूण देवाची वांकण करच्यात. हांव स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल तुमचे चड ल्हान व्हड न्हय तुमचे भशेन एक पापची मनीस तुमचे भशेन स्ट्रगलिंग तुमचे भशेन कश्ट दिया तुमचे भशेन सो रितीन सगळे हांव तुमचे भशेन त्या खातीर हांव आतां तुमच्या मुखार दिमयेर पडटा तेन्ना तुमी सगळ्यांनी दोगां पूण तुमचे हात मुखार हाड म्हज्या खातीर मागचे उपकार कर. आय कॅन फील द पावर खरेंच हांव तुमच्या मुखार आसतलो सगळ्या म्हज्या कुडीन तूं वायब्रेशन त्या कुडीन करंट पासलेशें आसा व्हेरी पावरफुल. सगळ्यांनी खालतेपणान सिन्सियरली यू हॅव प्रेड. थँक्यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. तुमच्या खातीर मागतलो. आता ही मागणी सोलून व्हरता आनी एक आसा आमची जावन आसा आमची आवय सायबीन माय. ह्या मागण्यावर विशेष पुता दुवे माय डियर सन एंड डॉटर कम टू माय सन सायबीन माय आपयता. तर सायबीन मायची मागया बुरव्या गब्रियला तिका मान केले त्या भशेन तिका मान कर तिचो आधार हे रेतेर सगळ्यांची काळजां मना परिवर्तन जावचे तशें जावच्या तिका आमी उलो मारया. नामान मरये सांगता म्हणून नामान मरये कुर्पेन भरले सुमी तुजे सांगता श्रेया मिथोर तूं सदैव आनी सदवी फळ तुजे कुशीचे जेजो संता मये रावाचे मये अमोक्या खाते न देखर आता आणि आमच्या मनाचे गळे. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. रेतीची रीत अशी आसा मांडावळ द होल रिट्रीट्स. आता आमी जेजू खान दवरता तेन्ना ए देवा बापा गीत गावचें पयलीं उबें रावचें उपरांत दिमयेर पडचें गीत गावचें त्या वेळार हांव तुमच्या नांवान दुपयतां. त्यानंतर आमकां थोडें एक बायबलांतून वाचप आसतलें आनी तेचेर थोडी शिकवण समजरी जेजू क्रिस्त आमकां दितलो. 9:25 आमकां ब्लेसिंग आसतलें. ब्लेसिंग जर 9:30 शार्प मीस आसतलें 5 मिनट आसतना काबार करतलो सोमा 10 वरार आमी हें करचें. ओके ओके सदांच टायम दवरलो वॉच लांब वचो ना सो लांब करचो ना सिट. ओके. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तर आतां जेजूक आमी स्वागत करया. सगळे मागया जेजू तुझ्या सक्रामेंता रुपांत आमच्या मुखार यो. जेजू कडेन मागया जेजू तूं ही रेतेर सोलून व्हर
पवित्र आत्म्या तुझ्याकडे आम्ही मागले. पवित्र आत्म्या तू ही रे तेरे सोलून वळ. मनशाक बदलूंक इम्पॉसिबल जायना. कितले एडवायस ती कितें कर मनशाक बदलूंक जायना. पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजूर मात्र ओन्ली जीसस कॅन चेंज द हार्ट्स ऑफ पीपल. तर आता जेजू आमच्या मुखार येताना हे देवा बापा गीत गावया आनी ताका आराधन करया. हांव सक्रामेंत तमसेर हांव उबो रावचें. हे सक्रामेंतान हांव उबो रावता आनी सगळ्यांनी दिमे घालून आराधन करचें. हे देवा बापा. जेजू मुखार आमी आसाव. ह्या घडये आराधन आमी आमचे कुटुंब, आमचे जिवीत, आमचे सोर गरजो, सोर आमची टेन्शन, सोर आमची बेजाराय, हांगासर ह्या इगर्जेंत असल्या सगळ्यांक जेजूच्या पांया लागीं आमी दवरया. जेजू तूं आमच्या काळजा कडेन उलय. जेजू तुजे हिलिंग टच गुण करची सखत आमचे थंय तूं देबय. आमचें जीवन परिवर्तन तूं कर. ट्रान्सफॉर्म आवर लायव्स. एक पुढे आमचें जिवीत बदललें, ट्रान्सफॉर्म जालें. हर एका घडये, एवरी मोमेंट miracles will be happening. अजापा आमच्या जिवितांत जातली.
ह्या घडये एट दिस मोमेंट ह्या रेतेरेतान कितें म्हाका जाय, म्हज्या कुटुंबाच्या मेंबरांक कितें जाय, ह्या कोणा खातीर आमकां मागूंक जाय, सगळ्यां खातीर आमी एक घडी बरो मागया. उभे राहूया. आमचे पावरफुल इंटरसेसरी टीम आसा 18 लोक आसात. अतशें कारवार दिसचिंत 9 फिरगजंती इंटरसेसरी टीम आसात. आमी सगळीं सांगाता मेळ्ळ्या. बेळगेन अबुधाबी रेतेरेक कितें संदेश, वॉट इज द मेसेज आमी मागा लागल्या. एक जण फादर आसा आमी टिमांत, आतां मागते आसात आमच्या खातीर चेन फास्टिंग करन. 18 मेंबर म्हजे पॅरिशांत आसात. आनी आमकां थंयसर मेळ्ळें गॉस्पल वांजेली सांत थॉमासाचें. माय लॉर्ड अँड माय गॉड एक्सपिरियन्स, म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा. तर तेंच हांव तुमकां वाचतां आनी वस्तू संदेश आमकां ह्या फाटल्या आनी मुखल्या 6 दिसाच्या रेतेरेक आसतलो. 1 by 1 डीपनिंग एक्सपिरियन्स आसतले. आतां आमी देवाचें उतर आयकुया. सर्वेस्परा, तुजी शुभवता पवतरी परगोटूंक म्हजी वोंट आनी काळीज नितळ करे आनी म्हाका पवित्र आत्म्यान बरो. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सांजुआ प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. सांजुआंचो वांजेली chapter 20 verses 24 to 29. जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटा तो थोमासी जेजू आयले वेळारे तांच्या संगाता नाटलोलो. 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटा तो थोमास जेजू आयिल्ल्या वेळारे तांच्या संगाता नाटलोलो. आमी सोम्याक पळयलो म्हणून हेरां सिसांनी ताका सांगले. आमी सोम्याक पळयलो पूण हेरां सिसांनी ताका सांगले. पूण थोमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसलेल्या किड्यांचे गुर्त हांवें देखल्या करीत आनी त्या किड्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळान म्हजे हात हांवें घाल्ल्या करीत हांव सतमानचो ना. थोमासान जाप दिली, ताच्या हातांचेर असलेल्या किड्यांचे गुर्त हांवें देखल्या करीत आनी त्या किड्यांच्या जाग्यार म्हजे हात म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळान म्हजो हात हांवें घाल्ल्या शिवाय हांव सतमानचो ना. 8 दीस उतरले. 30 परत्यान घरा भितर आसले. थोमासी तांचे सांगाता आसलो. थोमासी तांचे सांगाता आसलो. दारां दांपून आसली तरी जेजू येवन तांच्या मदेगांत रावलो आनी म्हणालो, शांती तुमकां. जेजू येवन तांच्या मदेगांत दारां दांपून आसली तरी येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत थोमासाक ताणें सांगले, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय, तुजो हात मुखार हाड, म्हज्या कडवळांत घाल. बेविस्वासी जायनाका, बगार सतमान. जेजून थोमासाक म्हणे, तुजें बोट हांगा हाड आनी म्हजो हात पळय, तुजो हात मुखार हाड न्ही, म्हज्या कडवळांत घाल. बेविस्वासी जायनाका, बगार सतमान. तो थोमासान म्हणे, म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा. थोमासान म्हणे, म्हज्या सुम्या म्हज्या
देवा जेजून ताका म्हळे तुवें म्हाका पळोवलय देखून तूं सत मानताय न्हय पळय नासता सत मानतात ते कितले भागी तुवें म्हाका पळोवलय देखून तूं सत मानताय न्हय पळय नासतना सत मानतात ते कितले भागी देवाचें उतर हे बसात हांव उलयलें फास्ट जायना मू कळत मुसो मा कोणाक कळना जाल्यार केन्नाय रावय तें करियत कांय बेजार ना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड म्हाका व्हड खुशालकाय भोगता हांव तुमचे मुखार आसा जेजूच्या नांवान थोडे समजूच्या एक सवाल एक प्रश्न जायत्यो रेत्यो जाल्या न्हू आनी एक रेत्यो कित्याक जायत्यो रेत्यो तुमी गेल्यात जायत्यो रेत्यो अटेंड जाल्यात दुबय आतां एक लिडरशीप कोर्स आसलेले फादर जेरी येयलेलो आनी मिस्टर सिंथिया येयलेली आनी जायत्यो जाल्या आनी एक रेत्यो कित्याक हॉलिडे ईदाक हॉलिडे मेळ्ळ्या खंय हॉलिडे वचयत हॉलिडे न्हू बरें एक मेळटा केन्नाय मेळ्ळा फादर येवजीनी सांगतालो म्हाका यू डोंट गेट हॉलिडेज लायक दिस टायम व्हेरी चान्स रियली ईद हॉलिडेज येयले आनी एक 3-4 days कितें आसा मागीर लोकल हॉलिडे आसा नॅशनल डे सो टेम्पटेशन कॅन गो तुम्ही वशेत असलेले तुम्ही वशेत आयलो खंय हॉलिडे वशया एक तशी हॉलिडे आसा खंय वचूंक ना तुम्ही कितें रेतेर आसा कोंकणी भाशेन आमच्या माय भाशेन रेतेर आसा आमच्या बाय भाशेन आमी आयकत आल्या त्या खातीर थोडी येवंक पळोवंक आनी थोडे रेतेर आसा जायती रेतेर केल्या घुसपट गोंदळ कितें एक फादर घेवन एक भाशेन सांगता आनी एक मनीस येवन घेवन आनी एक भाशेन सांगता खंयचे सारखे कन्फ्युजन घुसपट गोंदळ थोडे हात वयर करता थोडे क्लॅप करता थोडे ओड मागता थोडे मोद अरे व्हॉट इज इट काय ती सवाल आसतले तुम्ही किती प्रश्न आसात हांगे बॉक्स दवरला घालात आय ट्राय माय बेस्ट नॉट दॅट आय नो एवरीथिंग म्हाका सगळें खबर आसा म्हणून हांव आय ट्राय माय बेस्ट टू आन्सर हांगा एक क्वेश्चन बॉक्स आसा तुम्ही घालचे तातूंत क्वेश्चन बॉक्स आसा कितें हांव आतां ह्या 5-6 दिसांनी आय ट्राय सो मेनी इश्यूज सो मेनी टॉपिक्स त्या टॉपिक्स हांव घेतलो आनी प्रश्न आसा तुमकां लास्ट 2 days हांव ट्राय करतलो तुमकां जाप दिवच्याक तर तुमकां मातशे प्रश्न आसतली एक कॅरिझमॅटीक म्हाका एक दोग लगेच आल्या हांव फर्स्ट वली कम्युनिटी भुरग्याक कन्फेशनाक बसलोलो फादर इज इट ए कॅरिझमॅटीक रिट्रीट ऑर ट्रेडिशनल रिट्रीट कॅरिझमॅटीक रिट्रीट करता की ट्रेडिशनल रिट्रीट करता हांव सांगलें बोथ दोन्ही सांगात ट्रेडिशनली न्हू कॅरिझमॅटीक न्हू दोन्ही सांगात आसतली हा तर हांव येता फादर यो 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 पळय प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड बाबा तू कोण असल्या बेजार नाका प्रेज द लॉर्ड किती म्हणून ओ फादर सांगले दोन्ही बोथ वय दोन्ही बोथ म्हणावे दोन्ही असं म्हणून सांगला कॅरिझमॅटीक असं म्हणून सांगला ट्रेडिशन असं म्हणून सांगला तुम्ही बेजार कर नाका हा फादर म्हाका वगी सांगलेशी म्हणून बेजार कर नाका प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड साहित्य रेतेर तुम्ही केले ना तो ती रेतेर आनी किती आहा सान फ्रांसिस्क सावराचे फेस्त येयले ताका तयार जावन आमगेलो गोंयचो सांत हांव कारवार आसा म्हगेले शेजारी शेजार ते कारवार गोंया वाटेन जायते कडेन रेते देवून नायट विजील करचे गेला चावडी आगोंद बतपाले नवेली चिंचोरी लोलये शेळी नायट विजील रेट्रीट्यो जायत्यो रेट्रीट्यो गेल्यात त्या खातीर येयले आमी आनी एक रेतेर इज अनदर रेट्रीट नो ही अनदर रेट्रीट नो दिस इज समथिंग स्पेशल कितें स्पेशल ही रेट्रीट जावंक पावतली 7वा मासा जाले भशेन 7वा मास जेजू सांगता 3 वर्सां आसलेलो है न्हू कितले वर्सां आसलेलो 3 वर्सां आसलेलो जेजून करची अजापां पळयलेली है न्हू जेजून करची अजापां पळयलेली जेजू देखून जी सगळी शिकून आयकलेली है न्हू आयकली की ना आयकलेली जेजू सांगता आसलेलो आनी तो कितें करता जेजू जिवंत जाल्या वेळार हांव पातयेना ते म्हणटात आमी सोम्याक पळयलो वी हॅव सीन द लॉर्ड
आय विल नॉट बिलीव्ह. आय विल नॉट बिलीव्ह. 3 वर्सां जेजू सांगत आसलो. जेजूनकरची सगळी अट्टी अजापातांनी पडयलेली चड पळोवन घेवन म्हणटा कितें हांव पत्या ना. माझे हातांत असले गिडाचे घाय हांवें पळयल्या करीत ताच्या कोडवळांत हांवें हात गेल्या करीत हांव पातयेवन सतमानचो ना पातयेवचो ना. हो तर तुमी आनी प्रश्न विचारचे क्वेश्चनाचे वोट जाले. आमी पळोवना न्हू. पळयला ना जेजू पळयला. जेजू पळोवना. कोणें पळोवना. जेजू असो एक्सपिरियन्स जाला पूण जेजू पळोवंक ना. आमच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना जाल्यार थॉमास 3 वर्सां आसलो जेजू सांगता. 3 वर्सां जेजू सांगता पळयलो गेलो तो पातयेवंक ना. ह्या भशेन आमकांय आमच्या जिवितांत जाता. ह्या भशेन आमी रेतेर जायते केलो तरी वन्स वी गेट दॅट एक्सपिरियन्स जेजू म्हणटा ताका थॉमासा यो जेजू पळया भारी हुशार. आमचो गेलो मुगास जेजू म्हणटा म्हणटाले हे थॉमास हांव 3 वर्सां ताचे सांगता आसलो ना हांव इतले जाय जाल्यार आनी कितें पातयेना लात तुका लात म्हूण येत आसलेले. हांव जाल्यार म्हणटा आसलो. हांव जाल्यार जेजू जाग्यार आसलो म्हणटा हांव 3 वर्सां शिकून दिल्या इतली ट्रेनिंग दिला 3 वर्सां इतले जाय आनी वो पातयेना थॉमास गो टू हेल म्हणटा. पूण जेजू तसो न्हू. जेजू 8 दीस सुद्दां येयलो आनी उरल्या त्या दादराय चालो ना. थॉमासा यो कम स्पेशल पेद्रू यो म्हणना. बार्तोलो यो म्हणून सांगू ना. तो आनी कोणाक दुसऱ्याक दुधाक यो म्हणून सांगू ना. थॉमास यो 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 थॉमास. जेजू रागार जावं ना. जेजू शीण करू ना. चल तू करू ना. डान्सा पळोवना करता ना करू ना. यो यो पळय म्हजे हात पळय म्हजे कडवळ तुजे हात घा यो आपयता. आनी तेन्ना थॉमास म्हणटा म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा माय लॉर्ड अँड माय गॉड. अँड थॉमास चेंज. त्यानंतर आफ्टर दॅट थॉमास कितेंय आमी आयकना. तो इतलो जालो एक फुटी दुबावलो. थॉमास मागीर आमच्या इंडियाक येयलो. मद्रास ताची आसा. ताका जेशू मारलेले परा जेजू खातीर प्राण पर्यांत दिलो. ही ऑफर्ड लायफ. दुबावलो ना पातयेना हें नाम सांगलेलो मनीस चेंज टोटली. आमच्या रेट्रीटचो उद्देश एम ऑफ द रेट्रीट इज दिस. लायफ इज समथींग एक्सपिरियन्स. थॉमासा भशेन म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा ना हांव पातयेना. फादर जावं हांव कोण तो फादर जेरी सांगो ना सिंथिया सांगो आनी कोण सांगो ना. वी शूड बी जिद्दी म्हणटा जेजू कडेन. इन प्रेयर यू शूड बी हटी. नोट प्रेयर लॉर्ड गी म्हाका जॉब दी एक जण करता मागीर कितें जायना बाबा गेले कितें मागणी समज ना. नो प्रे अनसिजिंगली. माग परत आनी परत आनी परत. हांव तुमकां सांगता हांव एवढोड सांगता हांव. म्हाका आमचो कोण सांगचे ना ना सांगना. हांव सकाळी सगळ्या मेळपी आसलो. मेळतना हांगा एकलो म्हाका मनीस मेळ्ळो. फादर रेते दिवपा आयला. हय फादर तुमी वडवड सांगतात न्हू पूण लोकांक सांगता तुमी करतात. स्ट्रेंज क्वेश्चन. थंडारच फादर काय करना हय न्हू वडवड सांगतात आमकां. लोकांक सोरो पिराकत म्हणून फादर पार्टी करतात न्हू. हय लोकांक तशें करा अशें म्हणटा. हां बाबा हय तूं सांगलें सोमा. हय लोकांक वडवड फादर शर्मा सांगता पूण आपणा जिवितांत तो पाळला. डायरेक्ट सांगले. आनी ताणें म्हाका एग्जाम्पल दिलें. कितें सांप्रात सवाराचें फेस्त आसलेलें फेस्त आसलेलें ते ताका दुकरा मास आसलो गोंयांत दुकरा मास न्हू. दुकरा मास नासलेले देखून कितें केलें सकाळी फुडें फादर येताना एक दुकरा पेटो पडयलो. दुकरा पेटो तो बांदून दवरलो कितें दांपून दवरलो. मीस पेटयले. सांगलें मेस्ता आज पळय दुकरा पेटो मेळ्ळा मागीर मीस जातरी बरें करून करया जेवण बिवण करया पार्टी करया म्हूण सांगलें की पार्टी कर जायत म्हणून सांगलें. आनी मिसाचे सांगलें फादर शर्मार तुमी चोर ना यो कितें गेला तर तुमी पार्टी दिवंक कितें दवरलें जाल्यार तुमी पार्टी दिवंक लोकांक तुमी कितें चोरी करना यो. मेस्तान बरें करून आयकलें. मेस्तान
कुम्या गेलो धावून वचून तुकडा पेटा सोडून सोडलाय. आज सांगलं त्याने मग हा आजच नाव सांगा ना फादर म्हणाला मग लास्ट एक नाव सांगा ना कोण म्हणून लास्ट संगीत म्हणाला मग एक्झाम्पल संगीत म्हणाला मग हा ते कोणताचे सांगता परमेश्वर इच्छान घेऊन सांगता हा ठीक आहे म्हणाला तो हा मग फादर मिस जाऊन घेऊन लोक खाडलो घेऊन अरे नसता येणार फादर किती फादर नाही दुसरा पेटा मार्या ना आता तुम्ही मिसाचे सांगू ना सांगू ना चोरी करणं यो आणि किती 2 गेला सोड काम ना सोडलाय तू गेला अशी जायते नमुने जाता. प्रिचिंग इज इझी बट प्रॅक्टिस इज डिफिकल्ट. तशी म्हणून आता आम्ही जायते रिट्रीट केल्यामुळे म्हज्या जिवितांत हांवें जायत्यो रिट्रीट केल्यो. जिवितांत हांव तुमकां ह्या दिसांनी हांव कितें तुमी तशें करा अशें करा म्हणना म्हज्या जिवितांत कितें जालेले तेंच हांव सांगतलो. हांव MA B.Ed जावन बँगलोर शिकयतालो सेंट जोसेफ कॉलेज. थोडे आहात म्हणजे स्टुडंट जोसेफाइट्स आसात दॅट्स कॉलेज आय वॉज टीचिंग. देन आय लेफ्ट द वर्क ते काम राजीनामे रेजिग्नेशन दिवन हांव सेमिनरी केलो आनी बॉम्बे गोरेगांव सेमिनरी शिकलो. बॉम्बे गोरेगांव सेमिनरी गोरेगांव ते बॉम्बे युनिव्हर्सिटींत हांवें MPhil केला सायकॉलॉजी. सो इट विल बी सायको स्पिरिच्युअल रिट्रीट. सायको स्पिरिच्युअल खाली सायकॉलॉजी की नाही स्पिरिच्युअल न्हू फुल स्क्रिप्ट इज अ सायको स्पिरिच्युअल रिट्रीट हांव ट्राय करते आसा हा ट्राय करत दितलो. आणि स्पेशली लास्ट 4 days or 3 days इन हिलिंग आसतलें. इन हिलिंग हांव कंप्लिटली सगळ्या फॉर एवरीबडी आय विल टीच यू हाऊ टू डू द इन हिलिंग फॉर युअर सेल्फ. तुमी कशें इन हिलिंग करियत हांव तुमकां शिकयतलो पेपरांनी घेवन आयला तुमकां दितलो. तशें बॉम्बे सेमिनींत आसतना आमकां कॅरिझमॅटीक रिट्रीट आसलेली. फादर जेम्स आयकाल तुमचें नांव फादर रुफस आयकला ब्रदर फिट्स ब्रदर ट्रेवर 4 लोक येयले. And for the brothers, आमका गोरेगांव सेमिनीत रिट्रीट. ओ आणि फादर जेम्स फादर होली स्पिरिट म्हाका काही नाही ना म्हाका. हांव सांगता म्हाका अशें न्हू हांवें हात वयर करुना प्रेज द लॉर्ड म्हणूना ओगी रावन पळयतालो वचूंक रावतालो. नथिंग आय नेवर लायक इट. म्हाका ती कॅरिझमॅटीक लायक जावना. इज द कॅरिझमॅटीक क्रॅक म्हणटालो रियली समथिंग रॉंग. ती सेमिनरीत रिट्रीट आसलेली. प्रेयर ग्रुप म्हण गेले हांव वचोना. इंटरसेस ग्रुप गेले हांव वचोना. आय नेवर लायक दॅट. फादर जालो 88 म्हजो म्हाका वर्दीचेर म्हणजे सुदासन म्हाका मेळ्ळो एकलो हांगा आफ्टर 16 years. आता 16 years आय एम प्रिस्ट. 16 वर्सां जाली फादर जावन घेवन 16th year. म्हज्या वर्दीक पयल्या मिसाक केलो म्हाका भाव मेळ्ळो म्हाका तो खबर ना हांव येता म्हणून फादर बोनोवचो व्हेरी गुड हे रिट्रीट वर्द जाली 88 मेच्या 11 तारखेक 16th year. वर्द जाल्लेची फर्स्ट हांव अप्पर कास्ट कोड मँगलोर वयतना होन्नावर म्हण आसा होन्नावर मेळटा तो ब्रिज पयले बार्जी आनी पळयला ना हा केला ते क्रॉस रायट सायड एक चर्च आसा अप्पर कास्ट थंय आसलोलो 3 years. थंय आसतना आय वॉज व्हेरी गुड. लोकां सांगता बरें करचे ड्रामा ऑर्गनायज करचे कॉयर करचे आनी पिकनीक आनी आय वॉज व्हेरी मच लावड. लोक जायतो म्हजो मोग करतालो. हांव तशी आसतना आमकां फादर रिट्रीट आसा जायते आसा पूण हांव इज इन डिफरंट डिरेक्शन पळय हांगा कितें जालें थंयच्यान म्हाका ट्रान्सफर जालें. अंकोला म्हणले कडेन गांवांत येतना च्या बी रावता थंय कोणी मोगाचो फादर आसल्यार कितें ट्रान्सफर जाताना भारी बेजार न्हू भारी बेजार जाता न्हू भारी रडटात आनी पळयता फादर मोगाचो आसलो आमचो सोडून येता आमकां भारी मोगाचो फादर रडतात आनी बरा आनी पावोवंक येतात त्या वटेन कारवार आनी मँगलोर वटेन बरा फादरा पावोवची म्हळ्यार बारीक फादर पावोवंक वयता. आनी म्हाकाय 3 टेम्पो न्हू पावोवंक 3 टेम्पो लोक पावोवंक येयले. 91 जुनाच्या 3 तारीख म्हाका संजेर पावयला. संजेर पावोवन घेवन रडोवन घेवन फादर तूं येता इतलो मोगाचो फादर आसलेलो 3 वर्सांनी वयता 5 वर्सांनी उरल्या कितलें बरें आसलेलें 7 वर्सां आसलें कितलें बरें रडोवन गेलो. संजेर 7:45 पावणे 8 सुटल्या. 8:20 म्हाका फोन 8:20 फादर एक्सिडेंट जालें 2 जण मेले आनी यो. बारीक पावस येता म्हाका पावयला आनी गेल्या. म्हजे कडेन यमा बायक आसलेलें जेवण करुना बेजार नासलो बायक घेवन फास्ट गेलो. येतना कुमठा
बाबा सातोडे कुमटा चलिब्रा कुमटा माचे मुखारे दारेश्वर मुळेकडे टेम्पो ट्रक आगमान ट्रक पडून ट्रक ड्रायव्हर मेला. चिंता तुम्ही टेम्पोची सिच्युएशन किती म्हणून येता असताना युथ प्रेसिडेंट तो इतलो गुंडानी असलो कंप्लीट चेंज जावन सेमिनरी करता म्हणून ताका हांवें कपडे पुरा घेवन गेलेले सुटकेस आनी 500 रुपयांचे ऑन द स्पॉट मेला. तोंड उक्ती कर दोळो भायर पडून घेवन तोंड करून पडून घेवन म्हणून घेना. ह्या वटेन पळयता बेस्ट कबड्डी प्लेयर वाम देग आसा तकले मार जावन ब्रेनचे पडून घेवन म्हणून घेवन आसा. ऑन द स्पॉट 5 डायड ऑन द स्पॉट 5 लोक म्हणून घेना ऑन द स्पॉट. हा देवा रक्ताच्या कोणात आसात आणि एक लोक ना ते एक मनीस ना. म्हणजे काही आता तिथले आता इकडे त्या सायडीचे कितें करता ना बाबा ना ताका हॉस्पिटला गेला. ती कुमटा हॉस्पिटला गेलो. येताना उरले 18 जण ऑल हेड इंजुरीज. ते तालवारीन कोयतेन खात उरले भशेन आसा. देवा सिरियस असले लोकांक फर्स्ट टेम्पोर येले आणि सिरियस असल्याक आनी टेम्पोर गेले आणि सिरियस असल्याक आनी एक टेम्पोर आणि लास्ट टेम्पोर हांव थोड्या घेवन गेलो. मोगाचनो कष्ट येता आसतना दर्याच्या लारा भशेन येतात. कष्ट येता आसतना एका पाटी एक येतात पळया कशी. हांव घेवन गेलो. ही काय ना अनकॉन्शियस आतां मरता तशी आहा. पाऊस पडती आसा जायतो पाऊस पडती येती आसा. हांव खंय गेलो येताना अप्पर कसरू पाशा जावं का ते येता आसतना लोक पुरा रोडार आहा ती हांव म्हळ्यार भितर घेवन वच. ते मुखार येताना मुर्डेश्वर मात मुखार येताना एक टेम्पो पाड जावन घेवन आसा. राव फादर राव कितें जालें. टेम्पो आमी बंद दवरलो फादर आतां स्टार्ट जायना. देवा मरचे स्थितीर आसा ती. कितें करचें. राती 11:30-12 वरां कोण मेळटा मॅकॅनीक हाडा म्हळें. तांकां हान घेवन म्हज्या टेम्पोचेर दोगा एकल्या हांगार अशी एकल्या शिकन घेवन हांगार गेले आनी गेल्या. वचून येता सालिग्राम सास्तार मात पयले सालिग्राम म्हण गेले आनी एक टेम्पो पंक्चर जावन गेला आसा. राती 2:30 वरार आनी एक टेम्पो पंक्चर जाला. देवा फादर टेम्पो राखते फादर टेम्पो पंक्चर जाला आनी तांतू एकलो मनीस मालगोड आसलेलो. पेंट सकल पिट्ट जालेले पेंट सकल आनी पुरो हाचे वयर बरो आसलेलो. हांव घेता आसतना फादर येयल्यात फादर तुमी येयल्यात बरे आहात उरले कशे आहात उरले आसो तूं कसो आवाज फादर आवाज. म्हज्या हातांत जीव सोडलो. म्हज्या हातांत जीव सोडलो. हे देवा त्या म्हाका कंट्रोल करून हांव ते दोन हांव म्हजी कंट्रोल करनासलो. हांव रडलो देवा तूं कितें केलें देवा म्हाका. हांवें कसले चूक करून नाटली हांव कोणाक अन्याय करून नाटले हांव कोणाक दुखोवन नाटले देवा. हांव रडलो उडल्यान ताच्या हातान. त्या ड्रायव्हरान येवन म्हाका हात मारले. फादर तूं रड नाका फादर तूं रडल्यार म्हाका ड्रायव्ह करूंक जायना फादर तूं रड नाका सांबाळ फादर. बाबा रड नाका कितें करचें आतां. तांकां काडया फादर आमच्या टेम्पोन गेल्या. 3 टेम्पोचे एकांत हांगाला उबो मारतात. उपरांत कंकणारी फादर मुल्लोस हॉस्पिटला सकाळी 5:30 पावल्या. हे फुडें कंकणारी पावतरी आसलो डॉक्टर आसली नर्सां आनी फादर्स आयले. उठलो का 18 जाणांक हेड इंजुरीज ट्रिटमेंट दिले. हांव तांकां फ्रॅक्चर जाला तांकां कितें भितर व्हरचें प्लास्टर घालचें स्टिचेस घालचे. हांव वरती आसा तिशेन येता असो रातीक जेवना सकाळी च्या ना. राती 12 वरां जाताना दनपारां 12 जाताना 6 लोकां फर्स्ट ट्रिटमेंट जालें. जावन घेवन हांव एक बेंचार बसलें खबरा आनी आय वॉज अनकॉन्शियस. म्हाका खबर ना. रातीक हांव अशें पळयता 7:30 म्हाका ग्लुकोज सोडून घेना. म्हजे शर्ट पुरा रक्तां बुडलेले पुरा काडला. सिस्टरांनी पुरा व्हरून घेवन वॉश करून गेला आनी एक लुंगी म्हाका बांदल्या आनी हांव बेटर आसा. अशें पळयता ना म्हाका मरना वचूंक जाय. म्हजे मोगाचे गेल्या ती म्हाका मरना वचूंक जाय. काडले हांवें ग्लुकोज हांव वयता म्हाका मरना वचूंक जाय. आनी हांव फाटीं मरना गेलो. म्हजी मोगाची फिरगस्ती हांवें त्या लोकांचो मोग केल्लो आनी एकच दिसा 6 मरना. तुमी चिंतात 6 फ्युनरल्स 1 टायम
सो मोरनाय काय फिर गजेंत लोक रडतात आणि कोण 18 to 26 years youth 5 संत मेलेले 18 to 26 वर्षाचे 18 26 वर्षाचे ते यूथ आणि 26 वर्ष म्हणजे इगर्जेत असताना कोयरात हेल्प करू को आ डेकोरेशन आके अरे रे कवर जाले आत्याच आवय अरे वो मनीस मालगोड मनीसी ते आमचे तोटाचे काम करचे माडाचे इतला चित्रफीत करचे तो सगळं काम करचो मनीस मरना गेलो सो मरना हाडतात म्हजे खातीर मेल्यात म्हाका पावूंक कसो म्हज्या मुखात हांव मरतात देवा कशें नाका हांव माती घालूं कशें नाचें मीस पेटोवं कशें नाचें मागोवं देवा जावना म्हाका मीस पेटोवं गे बसलो मात बसून घेवन मोर मिल जालें माती घालून जावना तशीच हांव फाटीं आंकोला येयलो न्हीद म्हाका पडना दोळे दमता ती रक्ताच्या कोणा ताका पडिल्ली पळया हेंच म्हज्या मतींची आनी अशी करता आपयलेशे फादर आपयलेशी सगळी रात अख्खी रात न्हीद म्हाका पडना आनी कश्ट येता आसतना मोगाचें नांव कोण ना फादर जावं तूं सिस्टर जावं तूं ब्रदर जावं कोण येतलो ना एकलो मनीस येवन म्हजी खबर घेनातले कसो आय फादर तूं जेवलाय तूं कसा एक मनीस खबर घेनातले आनी म्हज्या विशयान कितें खबरो ओ फादर बोनावेंचर हांकारी देवान ताका शिक्षा दिली ओ ताणें तांकां सोरो दिलोलो हांव सोरो पियेना हांव सोरो पियेना हांव ताका सोरो दिलोलो नांव जोडचें गेलोलो देखून देवान ताका शिक्षा दिली ताणें मार उडयले यो कितें आयकलां कितें आयकुना म्हूण ना कितें आयकलां आनी कितें आयकुना म्हूण ना तांच्या नांवान हांव पयशे करता देवा हांव करूना पयशे करूना म्हाका पावोवंक या रे म्हूण सांगो ना बाबा ना भयणी अशी दनपरां एक जेवण जेवतालो आतां हायवेर ते हॉटेल न्यू वंदना म्हण आसा थंयसर सकाळ वचून दनपरां एक जेवण जेवतालो सकाळी च्या ना रातीक जेवण ना कोण एकलो म्हाका विचारतलो ना म्हाका च्या करूंक कळना ते गॅसाचे ते आसलेले ते पंपाचे ते करचे करी माणचे ते करून नाटले टॅपाचे उदक पियेतालो सगळी रात बसून रडचे सगळी रात पूण हांवें झगडचे देवा कडेन वचून घेवन मीस पेटयनाटलो कितें मीस पेटोवं पो देव मोग आसो देव पो मोग करता आनी म्हज्या मोगाच्या मार उडयला पो देव मोग आसो म्हणटा वो पो म्हज्या मार उडयला हे बायबल पिन उडयलो बायबल ना देव मोग करना कुरीस आसलो कुडकेर उडयलो ना देव म्हजो कितें करलें कशें हांव इतलें मागतालो हांव इतलें देवाची सेवा करतालो हांव फादर जालो म्हजे बरे नोकरी सोडून घेवन फादर जावं गेल्यार म्हाका हें येना दिस इज अ गिफ्ट दिस इज अ रिवॉर्ड नो करूना मागणें निसपेटोवना अशी आसलोलो देदेस्पोर जावन म्हजे इतल्या बेटाय मारचे अशें आसलोलो मागीर कोणें म्हाका सांगलो उडो आसयलो सोरो घेतला न्हीद पडटा टेन्शनार हाडली एक बोट पयशे नासलेले जाल्यार घेवन आयलो न्हीद पडोवना ओंकोन गेलो एक सिस्टर आसा आवय सिस्टर म्हणटा तिका हांव तिणें पळय फादर कितें करूं लागल्यार फादर तुमी नाका फादर तिणें व्हरून बोट पुटयली तुज्या उपरांत हांव घेयना जालें 26th म्हणसर अशें जालें न्हीद पडना दनपरां एक जेवण 26th हांव चिंतलें बिशोपाक मेळटा आज म्हजो मोगाचो बिशप बेसांव दिला म्हाका तुमच्या खातीर मागता म्हूण सांगलां बिशप म्हणी म्हजो वडील इज माय सुपिरियर म्हाका बुजयतलो म्हणून बिशप आसून गेलो कारवार तो उडास येता म्हाका बिशप अशें बसोना हांव देदेस्पोर थंय गेलो आनी बिशप म्हळें गेट आउट तुका हांवें फादर कर मिस्टेक केली तुजे खातीर तुवें मेले तुवें मार उडयले गेट आउट म्हणालो बिशप अजून ते म्हाका सीन नियाळटा आवय म्हजो बिशप म्हाका बुजयतलो दोन उतरां म्हाका सांगतलो पूण हांव गेला आनी बिशप म्हणटा गेट आउट तूं पाद्री जावन मिस्टेक केली फादरी जावन हांवें तुका वोट दिवन मिस्टेक केली तुवें ताका मार उडयलें म्हाका कितें जाता कळूना देवा कितें करचें तशी फाटी येयलो 26th नायट 91 जुनाची सगळी रात हांवें देवा बिशपांनी म्हाका गेट आउट म्हणे
तू पाद्री नातले बरे असलेले हय लोभ घालून तू सेवा करचे म्हणना लोभ घालून ती करचे म्हणना इवन हांव हायस्कुला मास्टर आसलेलो MA BEd जाला म्हणजे म्हाका 8 डिग्री आहात LLB जाला MPhil सायकोलॉजी जाला आणि म्हणजे BTH आसा आणि BPH डिग्री आसा डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन डिप्लोमा इन जर्नलिझम 8 डिग्री आहात आय कॅन लिव्ह होय लोभ घालून ते सेवा करचे म्हणना आय डिसायडेड टू लिव्ह माय प्रिस्टहूड हांवें पाद्रीपण सोडूंक निर्धार केलो डिसिजन केलें 27 सगळी रात न्हीद पडूना म्हाका 27th मॉर्निंग 4:35 ला उठलो ते लोक खाण उडयले 3-4 पॅन्टां बॅगान घाली आनी खंय वयचे बेंगलोर म्हाका नोकरी मेळटाली बेंगलोर म्हाका काम मेळटालें देखून हांव बेंगलोर वयतां कशें म्हणून तुज्या बायकाच्या फाटल्यान बांदले बॅग आनी बायकार बसलो स्टार्ट करूंक जायना म्हाका बोळना जेवणा रातीक सकाळी ना उदक पिवन बैसरलो ते सायडीन एक घर आसा हिंदवांचे तिचेडे चावी दिली घरची चावी दिली बिशप या फादर आयले अरे खंय गेला म्हणून सांगनाका आपूण ती चावी दी म्हणे हांव सुटलो सुटून घेवन बायक मान मुखार येताना मिर्जार म्हणटा थंयसरय हांवें एक कटी च्या पिलो च्या पिवन घेवन बायक मान येयलो आनी त्या स्पॉटाक पावलो एक्सिडेंटाच्या टेम्पो काडूना टेम्पो थंय आसा थंय पावतना म्हाका उडा आसयलो थंयसर हांवें रक्ताच्या कोणांत त्या मगाच्या भावांक पळयले आनी थंयसर म्हाका रोडो गायल्या रडलो समया खंयच्यो परिस्थितीक हांव पावलो समया रडलो वडल्यान बाबा ताच्या खातीर मागले देवा तांकां ससनाचें सुख मेळो ताच्या खातीर मागले मागतना म्हाका चिंता थॉट तूं खंय वयता समाज कितें चिंतली बोनांचेर फादर आसलो पाद्री पणसून गेलो ताका म्हाजे हांसतलो तुका तुजी माय बाय कितें चिंतली माय बाप पूत पाद्री पणसून गेलो ती कशी तोंड दाखयतली होय तुवें मरचें बरें हय तुवें मरचें बरें फर्स्ट टायम म्हाका चिंतप जीव घाताचें यस हांवें मरचें बरें यस आय मस्ट डाय कोण ना म्हाका बिशवर गेट आउट म्हणा लोक कोण म्हजी खबर घेनात कोण म्हाका नात वय हांव मरचें बरें देवा हांव मरचें बरें म्हाका कोण नात तुझ्या निर्धार घेतलो मरूंक कशें मरचें इजिएस्ट वे बायक घेवचे ट्रकाक मारचे ऑन द स्पॉट पिट जावन मरूंक जाय ऑन द स्पॉट सकयल चिंतले कितें बोना फादर एक्सिडेंट जावन मेलो येस इज द बेस्ट हांवें डिसायड केलें देवा हांव जाणा जीव घात करचे सोमा न्ही देवा सोम्या म्हाका बक्षी हांव जीव घात करचे सोमा न्ही सोम्या पूण म्हजें जायना इम्पॉसिबल टू लिव्ह म्हाका जीवंक जायना ह्या हांवें दुखीचे दर म्हणे हांव पातकी म्हणे चूक मागून गेली जीव घात करूं येता म्हणून आनी हेल्मेट काडलें फाटल्यान बांदलें बायकाच्या आनी हांव बायकार बसलो एक्सिडेंट जावन ऑन द स्पॉट फिट जावन मरूंक जाय म्हणून आनी स्ट्रेट रोडार बायक आनी यामा बायक पिकअप बरें फास्ट आसा व्हेरी फास्ट आनी बायक फुल स्पीड फिट जावन मरूंक आनी फुल स्पीड येताना ट्रक तितले मुखार म्हाका ब्रेन दिसला दोळे दंपले उक्ते जातना एक्सिडेंट जावना Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! हांव खरें सांगता जेजू मुखारा कितें जालां म्हाका खबर ना हांवें बायक उणावंक ना पूण ट्रकान कितें केलें म्हाका खबर ना म्हाका एक खबर आसलेलें जेजून म्हाका नवें जिवीत दिलां वन थिंग आय न्यू त्या मोमेंट हांवें बायक रावयले म्हजे हात पाय थरथरताले आनी हांवें सॅट बसलो आनी बसून घेवन देवा कितें करचें आतां कितें करचें ह्या हांव बेंगलोर वचना फाटीं गेलो वचून गोकर्णा ते कॉन्वेंट आसा सिस्टरांची थंय थोडे फावटी हांव टॉक दिवंक येतालो ते पर्यंत एक रेतेर दिवंक ना हांवें ते पर्यंत एक वन रेटीर आय नॉट प्रिस्ट फाटीं येयलो थंय सिस्टरांनी म्हाका रावयले 2-3 दीस फाटीं अंकोला आयलो अंकोला येवन घेवन तशेंच सेम मीस पेटोवंक जायना मागणी करूंक जायना सेम क्वेश्चन्स म्हाका कित्याक कश्ट कित्याक ताणें मार उडयले कित्याक अशें जालें सेम क्वेश्चन स्ट्रगलिंग फायटींग विथ गॉड एवरी डे फायटींग विथ गॉड वाय डीड यू डू किल कित्याक त्या म्हज्या 5 जाणां भाव जीश मारले कित्याक त्या 6 जाणां भाव मेले हेंचे प्रश्न म्हाका आनी लोकांक कितें सरमा सांगचें
शर्मा सांगनातलो 6 महिने शर्मा सांगना कित सांगचे फालसुलोचे आम शुड बी सिन्सियर नो मीस म्हणजे 15 मिनिटांनी काबार जाताले मीस म्हणजे 15 मिनिटां मीस सांगू सुरू केल्या मागीर 15 मिनिटां काबार जाताले तशें आसतना नोव्हेंबरांतूय बिशप येयलो आनी बिशपाक खबर मेळ्ळी अशें फादर बोना एक्सिडेंट जीवघात करून सुइसायड करून गेल्लो अशें जालें म्हणून बिशपाक खबर मेळ्ळी आनी बिशप येयलो बिशप येवन आय एम सॉरी म्हाका येयलो म्हाका राग बिशप कडेन बिशप म्हणल्यार उलोवना भितर येयलो बिशप यो म्हणजे सांगात म्हणलो ना हांव येना ना यो यो बिशपान म्हजे बॅग केले म्हाका कारार बसून बिशप घेवन गेलो आनी त्या राती 3 वरां म्हणसर बिशप उलयलो आनी म्हाका त्या राती ताणें बुजयले नाव यू आर फीट टू बी द पॅरिश ऑफ द कॅथेड्रल काजुबा कारवार आता मेरा देवान तुका विसरून काडना कॅथेड्रल सो पॅरिश पीठ जावचे आहा कॅथेड्रल सो ल्हानपणाय तूं यो म्हणलो नाका साहेबानो उजीपाचे ते हांव कित सांगू ही कॅथेड्रल म्हणजे कॅथेड्रल फिरगेची आसात हांगा म्हणजे त्या फिरगेची जे आसात म्हणजे फिरगेच घरा त्या फिरगेजेक गेलो आनी त्या फिरगेचें नांव आसलो फाटी येयली कितें जालें जाणा तुमकां म्हाका पिडा स्टार्ट जाली आस्थमा स्टार्ट जालें आस्थमा अशें उसमोड दम येवचें इतले अटॅक जाले 500 दीस कंटिन्युअस अटॅक जाताले आनी एसिडिटी जाले अल्सर जाले सायनस शिंकू शिंकू शिंक येवचे सायनस आनी केन्नाय खोंकली कोल्ड एलर्जी आनी ती काज पडची खोजूंची आनी काज पडची जाले आनी स्लीप डिस्क आसलेले ते पेंकता दूख सुरू जाली आनी हांगा पांयांक एक रोड आसलेले म्हणजे दुखोर आसा म्हाका बेंड करूंक जायनातले सोलूंक जायनातले एक ना एका वखद घेतना आनी एका जायना एका टॅबलेट घेतना आनी एका जायना एके पटी 11 टॅबलेट्स खाली येतालो सकाळी 11 दनपारां 11 रातीक 12 टॅबलेट्स एके पटी घेतालो 2 वर्सां 91 ता 93 म्हणसर तशीच म्हाका थंडी आनी थंडी एक खंयको आनी शिंको येवचे नाजाल्यार कोल्ड एलर्जी एसिडिटी अल्सर ऑपरेशन जायचे म्हण सांगलेले ऑपरेशन जावना हांव तुमच्या मुखार आसा ऑपरेशन जावना काय ना सांगता 2 वर्सां स्ट्रगलिंग एक ना एक पिडा एक ना अशी करपूंचे मायग्रेन हेडेक शीर सुस्ताली म्हाका मायग्रेन हेडेक म्हाका शीर सुस्ताली असा 2 वर्सां आसतना एक फादरान सांगलें म्हाका बाबा तू का इतली पिडा आनी आहा न्हू रे तू एक पट्टा वचूं देव हांगा ना पट्टा कित्याक ना ते रेतीर हांगा जायना हांव रेतीर करूं ना तितल्यो वचूना फादरान पट्टा वच म्हण सांगलें म्हाका वचूना पट्टा कित्याक वचूं जाय पट्टा आनी ते पट्टू काय ना म्हळ्यार काही न्ही ते फुकट ते म्हळ्यार वचूना मागीर ही पिडा चड जाता चिंतलें पळया आमगे लोक गेला न्हू पळोवन येवया तशें म्हणून गेलो सांगूं ना लोकांक कोणाक गेलो येतात प्रेज लॉ म्हणटात हालेलुया म्हणटात पडतात उडतात हांव फाटल्यान राव पळोवंक म्हणजे एमफील सायकॉलॉजी हे ऑल इमोशनल सायकॉलॉजिकल ऑल इमोशनल हांवें हात वयर करून इमोशनल काही म्हणना 1 वीक रावलो फाटी येयलो लोकांक सांगू ना हांव रेट्रीटाक पडटा गेलो म्हूण सांगूंक ना फाटी येयलो फाटी येतरे म्हज्या टिमांत आसा फादर क्रिजॉस्टम तो आमी केन्ना येता तो म्हणालो फादर क्रिजॉस्टम सदाशिव आसलो पॅरिश बिस्ता तो ना तो म्हणालो तूं कपडे सदान लागना तू फातर आसायचे आनी मँगुरी एक फादरांक रेट्रीट आसा ताका वशा तू यो हांव येना रे रेट्रीट एक पट्टा वचून गेले पुरो जालें म्हाका येना रे ना यो कितें म्हूण जातालें यो म्हळें जोस मनातान करून गेलो त्याचे लेमेन ताणें प्रीच रेट्रीट केले जोस मनातान म्हणटानी ही मँगुरीचे वटेन फादर आसात आनी आमी गेल्या हांवें थंय उठल्या बसल्या सैतान 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 डेविल डेविल होय डेविल डेविल खंय डेविल जावं फाटी येयलो ऑल कन्फ्युज पयले महात्मे मागणे करतालो मागीर मागणे करूंक तूं म्हणना पयले महात्मे करता तेच करतालो मागीर तेच करूंक म्हणना डेविलच कितें करचें आतां कितें करचें हांव वयचांक म्हज्या पॅरिशा म्हणलें नो बडी शूड गो टू पट्टा कोणें वचून हांवें सांगलेलें कोणेंय पट्टा वयचें न्ही कोणें कॅरिजमॅटिक वयचें न्ही समानी हांव 2 पळोवन आयलो पुरो नाका जालें तशी आसतना म्हाका सिवियर आस्थमा अटॅक जालें सिवियर आस्थमा अटॅक इतले अटॅक जाले शिवी म्हाका उलोवंक जायना 3 पिल्लो 2 न्हिदतालो
आणि हुन हॉट वॉटर दवरचे ते पियेलेक्शन मात समोर जाताले हा तशी दवरचे असले आणि पिल्यावर निघता अशी असताना डॉक्टर म्हणे फादर कंप्लीट बेड रेस्ट घेऊ का 15 days नांद्रातून 4 दिवस माणसाना एक टॅबलेट दिला एका रिॲक्ट जाता हा जायना तू कंप्लीट बेड रेस्ट घेऊ का सांगले डॉक्टर किती करचे आता बिशॉपा सांगले असे डॉक्टर सांगला हा तर वस पड्या आम्ही कोणाकी धाडता बिशॉप संस्थान मी सांगता की कथेला धाडता तू वस रेस्ट करू कवेचे बेस्ट म्हणजे घरा म्हणजे माय बाबा साथ हा तो गाता साथ घरा बेस्ट तशी आई तारा दिस मी सने सांगले खजूबाग ते कथे राहते मी सने सांगले कपडे गेले आणि लेट जेवण बिल जाऊन गेलो कारवा बस स्टँड गेलो पण हा देव कशी अजाब करता कसे माय लॉर्ड माय गॉड एक्सपिरियन्स दिव करता पण हा देखून तुम्ही सांगता मागीर येता तुमका म्हणजे पहिले टेस्ट मध्ये सांगता हा कारवा बस स्टँड गेलो येताना म्हणे बस सगळी वसून झाली आज बसनात तंगूर वाटे वचून बसनात किती करचे अशी पाठी गुंत म्हणा एखादा मग बसले आणि तो आमचो बार सोत्या फ्रिकेचो गुडी नो ड्रायव्हर फादर काय वेता बाबा पडे म्हाका दम पडे हांव रेस्ट घेवन घरा वयता यो फादर बस नांगूर वेचे यो बस आणि हो इतलो फास्ट घेवन गेलो 11 वरां गेलेले 3:15 3:50 मँगळूर रेल्वे स्टेशनार पावले ते वयताना ते ट्रेन आसा पळया कोट्टायचे परशुराम एक्सप्रेस म्हणटा पळया ते प्लॅटफॉर्मार आसा आता कितें करचें म्हज्या गांवा वचूंक फर्स्ट बस सकाळी 7 वरां कितें करचें बाबा म्हाका दम येता आसमा बसून घेवना कत्ती आसा चिंतले आमचे थोडे लोक गेले हाती गेले हात वसनाका म्हळ्यार थोडे गेला म्हाका खबर आसा पळोवन येवया कोण गेले हात पळय कोण गेले हात पळोवन येवया इंटेन्शन पळया म्हजे कशी देखून हांगा तशें कोण कितें जाता पळोवया म्हण येयल्यार पळया जेव कशें करता पळया म्हण टिकेट काडली ट्रेनार बसलो आणि म्हाका 5 राती न्हीद पडून हाडली त्या राती ना म्हजे बॅग लो बरो ना काय ना एक लुंगी आणि एक पॅन्ट शर्ट मात्र असलेले ते ट्रेन खालीच असलेली दवरले आणि आड पडलो 1 मिनिट आणि न्हीद पडली म्हाका खबर ना केन्ना न्हीद पडली 1 मिनिट फास्ट पुणे उठोवंक ना उठताना 12 वरां दनपरां 12 वरां जाता उठताना आसमाना तडेरा फर्स्ट आज मुझे आसमाना फर्स्ट है जापाची जीविता प्रेज द लॉर्ड फर्स्ट मिरेकल म्हाका तो डाऊट सांत थॉमसाचो भाव हांव म्हाका डाऊट अरे काय ना दान बिन घासून गेलो चा बीन पिवन घेवन काय ना येना जाल्यार आसमानाचो काय ना गेटी गेला घेवन गेलो गेटीला घेते मळयाळी न्हू तांकां येना बसून घेवन म्हणे हांव फादर कारवारचो हांव फादर बना मात कित्याक लो पाडून हांवें काय ना कुरिसी गेलो ना गेलांडलो तर तो मागीर जाता फादर तुका कोंकणी येणे खानार येता हय म्हळें कित्याक भितर सोडतलो म्हूण म्हाका हय म्हळें फर्स्ट टायम कोंकणी येणे खानार करचो फादर ना देवान तुका हाडला म्हणलो हे कॅरिझमॅटिक न्हू तशें उलयतात म्हाका डाऊट जाल्यार तेच्या फाटल्यान गेलो भितर येले म्हाका वचून फादर अगस्टीन वलोरानाक काय मेळयलें फादर अगस्टीन वलोरानाक जेवण बीन दिलें कम वेलकम फादर गॉड ओनली ब्रॉट यू फादर तुका फादर अशें उलयता गिरोलो जेवण जालें जेवण जालें म्हणलो फादर 2:30 फादर कुमसारा बसता फादर म्हाका स्लीप डिस्क आसा बेल्ट हाडू किवडा आसना सोंड आयला हांव म्हाका 5 मिनटां बसून जायना फादर म्हाका ट्रॅक्शन घालताले म्हाका ट्रॅक्शन कितें फुडें घालताले ट्रॅक्शन घालताले जायना नो गॉड विल हेल्प यू गॉड विल हेल्प मी कितें करचें आतां काही उपाव ना नो आमी जायत म्हळें म्हाका लोक जालो ना ते आल बिल घाल बसलो 2:30 कुमसारा बसलो 6:30 म्हणसर बसलो पाठ दुखना आज म्हणसरी पाठ दुखना प्रेज द लॉर्ड सेकंड मिरेकल कोणे म्हणजे मागोवना माथ्यार हातून मागोवना हाऊ गॉड वॉज लिडिंग मी माय लॉर्ड माय गॉड एक्सपिरियन्स पळया कशें देव म्हाका म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हळ्यार ताका अनुभव लीड करतालो व्हरतालो पळया सांजेर 6:30 जाले सांजे 7 वरांनी मीस असताना एक केरळा फादर आयलो म्हळ्यार हो फादर यू बनवेचर फादर यू नो कोणारे कोंकणी नाव आय से इन इंग्लिश and you translate to Konkani, it becomes wrong. You only preach म्हणालो ये दोबा किती प्रीच करचे
किती सांगचे तो म्हणालो हांव इंग्लिशा सांगचे ते ट्रान्सलेट कोंकणी खाना सांगचे तू शर्मा सांग म्हणालो हांव कितें सांगू ते पर्यंत तिचो मोग आतां सांगून हांवें देव करता कितें सांगचें नो नो होली स्पिरीट विल इन्स्पायर यू म्हणालो होली स्पिरीट तुका सांगतलो म्हणून वा कितें सांगू तूं पावना नामून जायना अशें म्हणून निजाचे गॉस्पल वाचच्या पयले हांव निजाके मागले पयले पटी पवित्र आत्म्यान मागले पवित्र आत्म्या हांवें म्हाका कितें करचें कळना आतां फादर आत्तां सांगलो म्हाका शर्मा जावन तूं म्हाका सांग म्हणून मागले आनी हांवें स्टार्ट केलें कन्नड म्हजे 72 जाल्लेले 10th मागीर कन्नड ना कन्नड हांवें वाचचें म्हणना म्हजे PUC हांवें हिंदी गेलेले सेकंड लँग्वेज मागीर डिग्रीक ना हांवें सोळा कन्नड ना अयो पूण थंय कोंकणी तशी आनी कन्नड शब्द येताले सकून लोक अशे पळयू लागले हय अशे पळोवंक लागले म्हाका अरे अरे मी सिलेक्शन घेवन फादर बरो जालो फादर सर बरो जालो फादर बरो म्हाका आनी कितें डावट म्हाका आनी डावट बरो जालो फादर बरो जालो मागीर हांव म्हणटा आतां बरो जाता लोक म्हणटा न्हू फादरा मुखार बरो जालो म्हणून अरे बरो ओके रावलो ह्या रातीक थंड उदान आलो थंडी ना शिंक ना सायनस ना आज म्हणून सरी ना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आता पळया थंड उदान ते हांगा पळय थंड उदा पिते हांव हळे ते आसा शूज बीज खाई घालून पळया हांगा आसा पळया तुमकां जेजून पळया नो प्रॉब्लेम 93 that is a third miracle जालें रातीक परत बरी न्हीद पडली त्या दिसान आज पर्यंत म्हाका न्हीद प्रॉब्लेम ना रोड सायड येयलीत हांव नो प्रॉब्लेम एट ऑल रोड सायड येयलीत हांव एपडी मँगलोर पावलो मिलाग्रे सयत जावन रातीक 2 वरां जावन पावलो खंय कोण हांव उठोवचें तशें ना शॉपा मुखार बरें हे केलें लुंगी गेली बॅगली जबर सकाळी उठना गायन शेण घाला बरी न्हीद खंय न्हीद पडटा काय बेजार ना साउंड स्लीप मेळटा व्हेरी गुड नो प्रॉब्लेम एट ऑल न्हीदची प्रॉब्लेम ना आता खंय थोड्या रूम चेंज केल्यार बेड चेंज केल्यार घुवन गेल्यार न्हीद पडना काही प्रॉब्लेम ना 10 years आता अशें जालें दुसरे दिसा म्हटल्यार सांगता हांव टायम जावन ती आहा ओके सोडा मोटिवेट सांगता हांव कट शॉर्ट करता हांगा हा टायम काबार करूं का काबार करूं दुसरे दिसा म्हाका फादर म्हणे यू सिट फॉर काउन्सिलिंग म्हणून काउन्सिलिंग वॉट टू टेल यू फादर कितें सांगचें फादर काउन्सिलिंग बस म्हणून कितें सांगचें फादर ना 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 टेक दिस बायबल हांव सांगता सेमिनारींत आसतना आमकां बायबल सगळो वाचूंक ना तें थोडें शिकूं तेन्ना म्हणसर हांव बायबल हांवें वाचूं ना आतां सोपटी वाचला तेन्ना म्हणसर बायबल वाचूं ना तो म्हणालो बायबल टेल यू कितें करचें बायबल टेल फादर अगस्ट म्हणून ना म्हणून जाता बायबल खान गेलो आनी हांव काउन्सिलिंग बसलो एकलो बायल मनशां आयली हेडेक पोट दुख पाट माग बाय म्हळ्यार धाडलें आनी एकलो धाडलो आयलो घरांत प्रॉब्लेम ते असले गेले म्हाका भितर येना जाल्यार व्हड ना ताका सांगलें बाबा हांव पयले फावटी येयला म्हाका खबर ना मस्त खबर ना अशें पूण बेजार केन्ना काय तुजे माग ताकाय धाडलें गेलो माथ्यार हातून मागणी करूं ना धरून दोगला काय अशेंच केलें धाडलें तिसरी बायल मनीस एका मेंटली रिटार्ड चेडवा घेवन आयल्या राडवटा कशें कर मेंटली घेवन आयल्या आवय गेला ये बाय बस म्हणे फादर आमी बॉम्बेतन येयले फादर बॉम्बेतन म्हणटा म्हाका हें कितें नांव सुरू जालें फादर म्हजी धूव मेंटल रिटार्ड आसा आमी सगळ्या दोतोरां थंय गेले खंय गेल्यार गुण जावना 4 फावटी ब्रेन स्कॅनिंग केलें खंय गेल्यार गुण जावना आनी पोट्टा बरें जाता घेवन आयलो कितें सांगचें म्हाका धरून आयलें सांगलें बाय सत्य सांगता म्हाका काही खबर ना बाय हांव अशी येयलो आनी फादरान सांगला काउन्सिलिंग बस म्हणून हांव बसला बाय कितें जावचें कळना बेजार करनाका पळया कितें सांगता फर्स्ट टायम हांवें बायबल ओपन केलो ओपन करता म्हाका लॅमेंटेशन्स वेळापाचे ग्रंथ 22 पेजीचे म्हाका मेळ्ळे आतां म्हाका मेळना ते पळया म्हाका ते मेळ्ळे आनी तातूंत अशें आसा तुका लैंगीक शोशण मेळ्ळ्यार लैंगीक सेक्शुअल फिजिकल शोशण जाल्यार तुका आनी तुज्या भुरग्या वेळाक ताचो परिणाम पडटा हांव अशें वाचता ती दिमी घालता ती बायल दिमी घालता
ही कित्याक दिमी घालता बाये म्हाका अशी मेळ्ळा हांगा कोणी लैंगीक तरान कोणी ते त्रास दिल्यार कते केल्यार तशी तुजो परिणाम पडटा ती दिमी घालती या कितें बाये फादर आज म्हणसर कोणाकी खबर ना कितें जालें म्हजी धूव 6 वर्सांचें चेडूं आसतना ते स्कुलांत सेकंड स्टँडर्ड आसलेले ते फाटी येतना म्हज्याच भावान ताका रेप केल्ले आणि ते भियान धांवन येयलेले म्हजेशीन आणि मोर याद वता ताका थपड गेल्ले हांवें सांगा नाका गो म्हणून आणि ते अनकॉन्शियस पडलेले त्या दिसतान फादर हे अशी जेजू पळया बायबल स्पीक्स अरे फादर कोणाकच खबर ना कोणाकच खबर ना तुम्ही फर्स्ट सांगचे अरे म्हाका इतले धीर येयले जाता आणि हांवें फर्स्ट टाइम माथ्यार हात दवरून मागणें केलें गिफ्ट ऑफ हिलिंग तें मागणें केलें देवा तुका हांव उपकार भोवता तुवें निजाक हें करता आसा म्हाका इतलें आतां जप केलें हांव फाती येवना ना आतां हांव फाती येता मागणें केलें आनी गेलें सकाळीं 10 वरां 9:30 10 वरां 9 वरां बसलोलो 10 वरां 9:30 अशें दनपारां 2 वरां गो धांवन येयला फादर फादर तुमी मागणें केलें म्हजी धूव बरी जाल्या ती लाळगडची प्रॉब्लेम जाला आनी नीट चलता हा म्हाकाय पळोवंक जाय म्हाकाय पळोवंक आसा इंट्रस्ट गेलो येता आसतना ये असलेले तशें आसा नीट आसा ते जीव समा आसा म्हाका हेच्या परत परत मागणें केलें बरें कर आनी सांगता तुमकां हांव सांजेर ताणेंचे ते उदक नालें दुसरे सकाळी तेंचे ब्रश घेवन भायर गेले 100% क्युअर प्रेज द लॉर्ड 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 ते फर्स्ट अजाप हांव सांगना मागीर कितें जालें म्हाका सांगना कित्याक टायम जालो आमकां अशें टायम येता आसा मागीर येता मुखार मागीर पाट्यान कितें पाटी येयलो हांव सोमारा गेल्लो मंगळार बुधवार ब्रेस्तार थर्सडे नायट पाटी येयलो इतलेंच ताच्या नंतर हांव पट वचोना 10 वर्सां जालीं कितलेशे फावटी फादर ऑगस्ट नंबर आपयले म्हाका फादर नॅथ आपयले म्हाका टेस्टिमेंट दिवच्याक हांव वचूंक ना पाटी येयलो पाटी येवन घेवन आतां कितें करचें आतां म्हाका कितें सामकी म्हाका बायबल वाचूंक इंट्रस्ट तेच करूं इंट्रस्ट 20 सांगू 15 मिनटांनी मीस सांगतालो हांव 15 मिनटांनी मीस काबार शर्मा सांगचे इंट्रस्ट समथींग चेंज डीप विदीन कितेंय बदलावन म्हणजे ती माय लॉर्ड माय गॉड एक्सपिरियन्स दितालो पळय हा ते ताका म्हाका कोणी सांगलें पळय बाबा तूं खंय वचनाका फादर फ्रांसीस रेबेलो आयकाल तुमी नांव फादर फ्रांसीस रेबेलो जेजुईट पळय नाबार्दी पळय तो तुमकां करेक्ट गायड करतलो थंय वचा म्हळें ते फातिमा रेटीट हावस मँगलोर थंय रावता ताचेशन गेलो वचून घेवन फादरा कडेन फादर म्हाका मेळो यो यो म्हणालो आनी ताका सगळें सांगलें हांवें कितें सांगलें तुमकां टेस्टिमनी पुरो सांगलें फादर म्हाका रावूंक ना आयकलें मात्र म्हाका रावूं ना कितें जालें काय ना आयकलें मात्र पुरो हाफ एन आवर जावन पुरो अर्ध तास म्हाका आयकलें मात्र अर्ध तास आयकून म्हणालो फादर हांव तुजेर मागणी करता तुजेर मागणी करता म्हणालो जायत फादर हांव दिंबी गेली आनी दिंबी घालतना म्हज्या हातार माथ्यार हातून मागणी केलें तांची दुखां म्हज्या तकले पडटालीं पट 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 फादराची दुखां ते निजाकी भगवंत सरकारा जावन आसा ती दुखां म्हज्या माथ्यार फाटा फाटा पडटालीं आनी उबारून जालें म्हाका पुट्टून धरलें हांवें म्हणालें पुता आतां तुमकां देवान विसरून काडना संवसाराच्या कोणशांनी सुवाता परगोड करूंक कितें म्हणटात फादर आज म्हणसर हांवें एक तेर दिवना आज म्हणसर संवसाराच्या कोणशां ना पुता देवान तुका विसरून काडला आतां तयार केला संवसाराच्या कोणशांनी रेतेर दिवपाक कशी करची फादर कारवारची आसात म्हजी ब्रिगेडची आसात गोंयची आसात आयलेली सो नायट विजील स्टार्ट कर कितें फादर नायट विजील कितें फादर राती मागणी करची फादर राती मागणी करची नाका फादर सकाळी करया दिसाक राती कोण येतात लोक कोणी येना म्हाका जायना फादर राती नाका नो 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 नायट विजील राती 9 o'clock टील मॉर्निंग 6 o'clock आवय कितें करचें आतां ना ना तूं आयतारा मी सांग लोकांक देंग नायट विजील आसा राती 9 सकाळी 6 म्हणजे फादर रेबेलो येता फ्रांसीस रेबेलो येता हांवें येवन सांगलें दिसाचेर कितें फादरान गेलो पळय येवच्या ब्रेस्तारा दीस थर्सडे नायट विजील आसा लोक मिसा नंतर फादर कितें रे कितें जालें रे राती मागणी करूंक लागले रे दिसा पावना दिसा गेलो जायना लोक ओटो पुरपुरो लागलो म्हाका आनी लोक गेलो थर्सडे कोण थोडी गरज अशी ती कोण ना ओनली 6 people हांव कडसून 7
7 जण मात्र नाईट विजला आणि वेनसडे म्हाका फोन करता फादर आय एम व्हेरी सॉरी आनी एक रेट गेली आसा पूण आपणा येवं जायना देखून हांव दुसऱ्या धाडटा फादर तुमी दुसऱ्या धाडटा कितें करचें आतां जायत म्हणे जेमन कंपनीचो ओलिव्हर लोबो फर्स्ट डॉल्फी लोबो आनी कुवेट गेल्लो हांव रेतीर दिवंक कुवेट आतां जेस्सी डिसोजा ते लोक आयली येवन घेवन नाईट विजील राती स्टार्ट केलें हांव आनी उरले 6 जण नाईट विजील केलें राती आनी कितें जालें जाणा 6 जण बरें जालें रातीक नाईट विजील पुरो जालें सकाळीं आतां लोक येयल्यात फादर नाईट विजील बरें जालें कितें रे तुका कशें खबर तूं घरा आसलो ना फादर तुवें वयर आसले हॉर्न आसा पळय आतां हे हॉर्न आसा मायक हॉर्न हांव केन्ना कांतार घालतालो ते म्हाका डिस्कनेक्ट करूंक उडा आसना डिस्कनेक्ट करच्याक उडा आसना म्हाका देखून सगळ्या कारवार सिटीक नाईट विजील देवाची खामा कशी पळया सगळ्या कारवाराक नाईट विजील घरावर न्हिदोणान सगळ्या कार आणि पोलिसांनी जावं केला सगळे कारवार सिटीन सगळ्यांनी नाईट विजील केला आणि तशें म्हणटा बरें जालें फादर बरें जालें तशें स्टार्ट जालेले कारवारान 8,000 लोक आसतालो नाईट विजीलाक आनी हांगा जायते लोक आसात आमची नाईट विजील आयलेली 8,000 पीपल कंट्रोल करूंक जायना ते नाईट विजील शॉर्ट त्याच्या नंतर एका पाटयेक हे जालें मागीर आतां 168 रिट्रीट हांवें दिल्यो दीस इज 169th रिट्रीट प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हांव शॉर्ट जाता वेळ जालो म्हाका ती रिट्रीट कशी अमेरिका दिली हांवें न्यूयॉर्क कॅलिफोर्निया आनी सियाटल कॅनडा व्हँकुवर ब्रिटीश कोलंबिया म्हणटात व्हँकुवर टोरंटो ऑटो आनी मॉन्ट्रियल थंयसर रोमा ते तोर सपियन्स म्हळ्यार इगर्जेंत आनी तशेंच युरोपान जालें आतां इंडियान तशेंच जायते कडेन अजमेर दिल्ली मसेर पावलो रेतीर दिवचाक आमकां आतां टीम आसा ते एक जण फादर आसा ते 18 लोक आमची इंटरसिटी टीम आसा पावरफूल टीम मागणे करते आसा कशें गॉड वॉज लिडींग मी माय लॉर्ड माय गॉड एक्सपिरियन्स प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तर भावा तुका कश्टावयर कश्ट आसात कितें जाता म्हूण तुका कळना डेफिनेटली यू आर ऑन द रायट ट्रॅक टू एक्सपिरियन्स माय लॉर्ड माय गॉड तुका इनसेक्युरिटी आसा कश्टावयर दिसता तुका शुअरली जेजू दिता तुका माय लॉर्ड माय गॉड एक्सपिरियन्स हे थोडंसो तुका मेळना इट इज डीपनिंग एक्सपिरियन्स तुमी पळयतल्यात फाल्यां आनी पळवा कसल्यो अडखळ्यो आनी तुमी पळयतल्यात फाल्यां आनी ताचे 4 दिसांनी डीपनिंग आनी डीपनिंग एक्सपिरियन्स हे थोडंसो तुमकां एक्सपिरियन्स मेळना आनी चड चड गुंडाय आनी गुंडाय आनी गुंडाय तो एक्सपिरियन्स दिता ही जावन आसा रिट्रीट पर्पस ही जावन आसा रिट्रीट देखून आपया आनी सगळे लोक आप घेवन या मस्कत गेले आमी जनवरीन हांव आनी ब्रदर जोएल टीम करता हांव ब्रदर जोएल येवन जावन हांगासर दोग जाण टिमा रुबी ढाला सोहार आनी सालाला नाईट विजील आनी रिट्रीट केलेलो लोक आनी लोक आनी लोक ते आसलेलो माय लॉर्ड तांकां एक्सपिरियन्स जालेले तोच जेजू दीस आमकां तुमकां आनी म्हाका पळोवंक करता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 उबे रावया वेळ जालो देखून 9:30 जावन जाली हे जेजू तुमकां आनी म्हाका अनुभव करता आतां एक घडी बोर बेसांव घेवन च्या आराधन करच्या पयले म्हाका तसलो अनुभव एक्सपिरियन्स दिला जेजू खर घान दिवया आनी की हांव इन द क्रॉस रोड्स हांव कशें आसलोलो क्रॉस रोडार हांव कसो आसलोलो त्रास घेवन तशी त्या भशेन तूं आसा ह्या रेतीर वेळा जेजू कडेन मागया जेजू फादर बोना की तो एक्सपिरियन्स दिलोलो म्हाकाय ह्या रेतीरेन ते दी जेजू थोडोसो म्हाका एक्सपिरियन्स मेळ्ळा डीपनिंग एक्सपिरियन्स आनी की डीपनिंग आनी चड चड तुजो अनुभव दिवंक आदार दिवन मागया सगळ्यांक थोडस अजापान जावं सुद्दां जाल्यार फेथ एक्सपिरियन्स जावं सुरू जाला थोडस जायते लोकां बरेंपण जावंक सुरू जाला आतां आमची मतीन जाला फादर आकर जाला तो देजस्पूर जालोलो जीव घात करून गेलोलो हो म्हज्या जिवितांत जावचे व्हड कितें पळय आपणाक कितें अनुभव मेळटलो तसलो एक्सपिरियन्स जाती आसा स्पिरिच्युअल हिलींग ऑलरेडी सम आर गेटिंग इट
येदोस समा 12 लोकांक तक्यो सोडचे असलेले जेजू गुण करते असा असे तुम्ही मागता असताना जेजू तुमका आपणा मागणे करूंक जाय. आपण ह्या रितीन आपणाक खरेंच तो अनुभव मेळटलो तसले फेथ एक्सपिरियन्स मेळत आसा. जायती हिलिंग जाती आसात पूण आतां वेळ जालो देखून हांव ते सांगना पण आतां आशिर्वाद घेवंक बेसांग घेवन चाके दिंबी घालया. जेजूक भक्तीपणे आशिर्वाद घेत आसतना आमी मागया सगळ्यां पासून आमकां आयल्या सगळ्यांक हो एक्सपिरियन्स माय लॉर्ड माय गॉड एक्सपिरियन्स मेळाशे. रियल द जॉय हॅपीनेस संतोष समाधान सुटका मेळाशे म्हाका ती मेळ्ळ्या. 10 years आय एम एन्जॉयिंग हॅपी प्रिस्ट. हांव कशी आज जेजू मुखार आसा ओड कुशलकायेन ओड संतोषान हांव आसा एक्सपिरियन्सिंग सच जॉय. तस एक्सपिरियन्स तुमकां जावच्याक जेजू कडेन मागया. तर आतां आमी जेजूक आशिर्वाद घेवच्या हातीन जावन सक्रामेंतांत रावलेल्या जेजू म्हणून तें गीत गावन आशिर्वाद घेवया. सक्रामेंतांत रावलेल्या जेजू. सांत थोमासाक म्हज्या देवा म्हज्या सुम्या अनुभव दिलोलो. म्हाका म्हज्या जिवितांत त्या सोजण भाव मरता आसतना दिसपोर निरासलोलो. पूण उपरांत तसो अनुभव दिवन आज ताचे उतर परगडून फोव केलो. तुमकां सगळ्यांक तुमच्या मोगाच्यांक सो लोकांक हांगासर येती रायल्या सगळ्यांक तसो म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा अनुभव मेळशे. देवाचे आशिर्वाद भक्तीपणे घेवया.